स्मार्ट सिटीची कामां फुडल्या 6 म्हयन्यां भितर जातली म्हूण पणजेचो आमदार मंत्री बाबुशाचो दावो. Smart city now monsoon is over. The smart city work is basically started. It is not only in Panjim. As I told you, in Bombay also I went. The smart city work basically is going on. They have also basically now the thing is what is the problem? We have got only one road and all, so that becomes a problem sometimes for people when there are buildings and all. But the work is in progress, and the MD is basically looking after it, and it will be done. I think by before the monsoon it should be completed. स्मार्ट सिटीचो CEO संजीत म्हणटा 50% वयर स्मार्ट सिटीचें काम आजून उरला. काम जातकीच फुडलीं 50 वर्सां पणजेकारांक आनी सिटीत येवपी लोकांक ताचो लाव मेळटलो. म्हाका दिसता हें काम पावस पर्यंत चलतलें. एंड ऑफ मे वी विल स्टॉप दिस वर्क. कंप्लीट जातले काय कशें कितें एंड ऑफ मे? कंप्लीट करपाक आमी हो प्लॅन केला. सी आमी मातशे फाटीं उरला न्ही. पयले अशें प्लॅन करून काम जावंक ना आनी मातशें ब्रेक जाल्लें काम. आतां आमी सामकें पयलां आसतलें तुमी रोड स्ट्रेच घेवन काम करता. वी शूड एक्सपेक्ट दीस वर्क टू बी कंप्लीटेड अप टू द मॉन्सून्स, अप टू जून 1st. एंड ऑफ मे और जून 1st. आणि सर कितले पर्संट काम सद्याक जालां म्हळ्यार तुमी पळयता आसले डेली मॉनिटरींग तुमचें चलता आसतलें कितले पर्संट काम आतां मेरेन जालां? We have more than 50% of the work left. Pipes is one aspect, but chambers is a huge problem. This is now going to be for the next 50 years. Such is the projection, and the material used is HDP, so that leakage and all may not happen. प्रुडंटा खातीर रुपेश रावत आनी स्वप्नील तारी.